आज सकाळी पहाटे आनमोड घाटात एका पल्सर दुचाकीचो अपघात जाऊन जेवढा तालुक्यातल्या मालंबा हांगासरलो नागवेंद्र गावडा वय 27 हेजो मृत्यू झाल्याची घटना घडिल्ली आसात। आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हो नागवेंद्र गावडा हो सकाळी 5:30 आपल्या घरांतल्यान गोव्यात कंपनीत कामाक वचूंक गेल्लो। त्या वेळाचेर आनमोड घाटात गेल्यानंतर एका वळणाचेर तेजी गाडी आसा ती गाडी स्लीप जावन पडिल्ली आणि त्याच वेळाचेर तेज्या फाटल्यान किंवा फुडल्यान ते खबर ना, मात्र एक गाडी येयली आणि त्या गाडीन तिका चिरडले आणि तेज्यात तेजो मृत्यू जाल्याची माहिती आमकां मेळटा। तेजो मृतदेह आसा तो एका गोंयसून एक हावेरीक जो प्रायवेट अँब्युलन्स आसा ती अँब्युलन्स एक मृतदेह सोडून गेल्ली आणि ती परतून येत असताना त्या अँब्युलन्सच्या ड्रायव्हराक हो जे ॲक्सिडंट जाले ते दिसले आणि त्या वेळाचेर त्यांनी आपल्या अँब्युलन्सात घालून बॉडीक त्यांनी रामनगर पोलीस स्टेशनात हाडली आणि या वेळाचेर रामनगर हांगासर सरकारी आरोग्य केंद्रात ताका दाखल केल्यानंतर ताका मृत घोशीत केल्ले आसात। या प्रकरणाचो तपास आसा तो रामनगर पोलीस करीत आसात। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।